सगळ्यांक खबर आसा आम आदमी पक्षाची गोवा फॉर गोवन्स कॅम्पेनांतली वीज आंदोलन 4 दिसां पयलीं सुरू जाल्लें आनी ह्या आंदोलनाचो आमचो उद्देश आशिल्लो की गोंयभर कोपरा बैठक कॉर्नर मिटिंग्स करपाच्यो आनी लोकांक विचारपाचें विजाच्या इशूर तांचें मत कितें, तांकांय दिल्ली भशेन 200 युनिट फुकट वीज जाय काय नाका, तांकांय दिल्ली भशेन पावर कटा शिवाय वोल्टेज फ्लक्च्युएशना शिवाय व्यवस्थीत वीज जाय काय नाका. आनी ह्या वीज आंदोलनाचे फक्त 3 दीस जाले. दिसाक आमच्यो 3 ते 4 सभा जाता. 3 दिसान जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हाल्लो. फक्त 3 दिसान. काल आमचो 4थो दीस आशिल्लो आनी सरकारान खूब प्रयत्न केले आमच्यो सगळ्यो मिटींग बंद करपाच्यो. वेगळे वेगळे निमतां दिलीं. शेळडे आमची एक मिटींग आशिल्ली. शेळडे पडटा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी, पावर मिनिस्टराची स्वताची विधानसभा. 3 पुलिसाच्यो जीपी धाडल्यो त्या ग्रावंडार आनी ही मिटींग बंद करून उडयली. 3 जीपी. थंय भुरगे खेळटाले तांकां सुद्दां धांवडावन घाले. आनी आमच्या थंय झेडपी कॅन्डिडेट आसा बाब वेलरॉय आनी जे कॉर्डिनेटर आसा तांकां स्ट्रेट वॉर्निंग दिली, तुमी हांगा 4 लोकां वयर लोक उबे करून दाखय म्हणून. आमचो संदेश सेलेकर लिडर जो गोंयकारां बरोबर सदांच वावुरता, सगळ्या एजिटेशनान आसा आनी आम आदमी पक्षाचें काम ताणें बऱ्या भशेन काणकोणा फुडें व्हेल्लें. पॉप्युलर लिडर, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी लोक ताका रिस्पेक्ट करता. तो जेन्ना वाळपय येयलो उलोवपाक तेन्ना उलयता उलयताच ताका उखलून व्हेलो पुलिसांनी, अरेस्ट केलो आनी रातचो ताका पुलीस स्टेशनार दवरलो. आम आदमी पक्षाचे सगळे कार्यकर्ता गेले, ताका सोडून हाडलो आमच्या आदवोगादान. आनी हाजेर आमचे नॅशनल लिडर अरविंद केजरीवालान सुद्दां ट्वीट केल्ली आसा की भारतीय जनता पार्टीचो आज गोंयांत सरकार हालिल्लो आसा आम आदमी पक्षाच्या वीज आंदोलना खातीर. फक्त 3 दीस लागले सरकार हालपाक. आनी कित्याक हाल्ले? आमी अशें कितें म्हणटा? आमचे कडेन कांयच पावर ना, आमी एक धाकटी पार्टी, आमी एक नवी पार्टी. येदो व्हडलो सरकार, येदी व्हडली पार्टी कित्याक हाल्ली? कित्याक आमी फक्त एक सादो प्रश्न करता. इट इज अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. दिल्लीक जे विजाचो मॉडेल आसा तो आमकां गोंयांत कित्याक ना?